तुका दोन प्रश्न विचारपाक सोदता हांव. एक म्हटल्यार तुजे तू कितली वर्सां जाली हे सुरू केल्यार इनहेलर तुवें? इनहेलर सुरू केल्यार 4 वर्सां जालीं. आनी 4 ते 5 जातलीं वर्सां. तुका दम्याचो त्रास कितली वर्सां जाली जाता? म्हाका अस्थमा आसा तें जवळ जवळ 45 इयर्स जालीं. 45 इयर्स. पळय कशें ताजे पयलीं हांव सालबुटामॉल घेतालो, मागीर डॉक्टर मोल येवन म्हागेलो चेंज करून फोराकोड घे म्हणपाक लागलो. आतां फोराकोड हांव कितें करता, डेली हांव रोटाकेप्स घेता रातची एज अ मेंटेनन्स, आनी एग्रिवेट जाल्यार मागीर हांव इनहेलर घेता, कित्याक ते मागीर रोटाकेप्स काम करना. पूण 100 मिलीग्राम सद्या मुगे ह्या दिसा पासून एग्रिवेट जाल्ले आसा. कशें आसा की हो जम्याचो जो प्रकार आसा अस्थमाचो, तो समज खूप वर्सां आमी म्हणून म्हणटा की जशें जितले जाता तितले बेगीन ट्रिटमेंट हाच्या खातीर घेवपा जाय लोकांनी, कित्याक की अस्थमाचो तो दुयेंस आसता तातूंत श्वास नळ्या भितर सूज येता. आतां ही सूज खूब तेंप उरलो, वर्सां उरलो जाल्यार ते डाग म्हणून रावता आनी थोडे परमनंट बदल जाता पुलमावा भितर. हे आमकां परतोवपा जायना, इरिवर्सिबल डॅमेज जाता. सो ते जावचे पयलीं वखद जर स्टार्ट केले जाल्यार फुडें जावपाचे डॅमेज खूप वर्सांनी. तेच भुरगेपणान जे येता पेशंट, समज ते घेना रेग्युलर ट्रिटमेंट, तर जाणटेपणान हो प्रॉब्लेम तांकां येता की इनहेलर घेतल्यारूय तांकां कांय फरक पडिना. हे एक तुजे हेच्या खातीर कारण आसूं शकता की ह्या घेवनूय तुका तितलो फरक पडिना. दुसरी गजाल म्हटल्यार प्रत्येक पेशंटाची गरज वेगवेगळी आसता. बरोबर. काही लोकांक 100 मायक्रोग्राम पुरो जाता, काही लोकांक 800 मायक्रोग्राम पर्यंत लागता दिसाचे. सो ते पळोवचे पडटले. तुका समज 100 मायक्रोग्रामान हे मेळना, रिलीफ मेळना जाल्यार तुका वाडोवचो पडटलो, डोस वाडोवन आनी ते दिसाचे 2 खेप घेवन अशें कंट्रोल करचे पडटले. कितलेय डोस वाडयलो, 800 मायक्रोग्राम पर्यंतूय वाडयलो जाल्यार तो तुज्या गुळ्या इतलो तेजो त्रास जावपाना, कित्याक की तो कितलेय म्हटल्यार तुज्या पुलमावांत वतलो, रक्तान वचपाना, तुजे सायड इफेक्ट जावपाचो भंय कांय ना. दुसरी गजाल म्हळ्यार अशे जे अस्थमाचे पेशंट आसता तांकां एग्रेवेशन जाता तेन्ना त्याच्या खातीर कारणीभूत कसले तरी कारण आसता. कसलोय समज तुमचो कॉन्टॅक्ट आयलो आसतलो, कसली डस्ट कॉन्टॅक्ट आयलो आसतलो, किंवा कसले इन्फेक्शन जाले आसतले, ह्या कारणा खातीर तुजो दमो वाडूं शकता सडनली. सो ते पळोवचें पडटलें. ते दोतोरा कडेन वचून तुवें तपास करून घेतल्यार तुका दोतोर सांगतलो बाबा अशें अशें आसा आनी तुका ताजेर उपाय करचे पडटले. आनी एकाद्याचे तुका तो डोस जो आसा इनहेलराचो तो वाडोवचो पडटलो. म्हणजे डॉक्टर तुम्ही एक अतिशय महत्वाची गोष्ट सांगले की इनहेलराचो डोस वाडयलो सुद्दां जाल्यार सायड इफेक्ट जे आसा ते ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आसतले. त्या खातीर म्हणजे खुबशे लोक जर भयतना ना आपण एकदा घेता आतां 2दा कसो किंवा डोस कसो वाडो, अशा पद्दतीचो भंय तांच्यांनी दवरूं नये. आनी दुसरे तांकां तुमी एक आनीक सांगले एक गोष्ट महत्वाची की ल्हान वयार समजा जांकां हें दुयेंस आसा तांच्यांनी जर अर्ली ट्रिटमेंट सुरू केलें, स्पेशली जर इनहेलराचे, जाल्यार तुका हे इरिवर्सिबल डॅमेज आसता किंवा जे तुम्ही परतू शकना बाकी वखदांनी ते कंट्रोल हाडूंक शकता. मस्त हो ह्या कार्याचो अतिशय महत्वाचो संदेश लोकांनी लक्षात घेवपाक जाय की योग्य वेळार जेन्ना ट्रिटमेंट सुरू करता तेन्ना कन्सल्टंटा कडसून जर तुमकां ते ट्रिटमेंट सुरू केला जाल्यार स्वताची बेश्टे म्हणजे ना तशें केल्यार अशें जातलें, अशें केल्यार अशें कॉम्बिनेशन परमिटेशन करनासतना जसो डॉक्टराचो सल्लो आसा त्या प्रमाणे जर वागल्यार खूब फायद्याचो आसता. बरें, आमकां एक प्रश्न आयलो तो पयलीं गोंया. हॅलो दोतोर. म्हाका 75 वर्सां. हांव मातशें चलता आसतना म्हाका मातशें चलोन म्हणजे खोरच मारता दोतोर. आनी कसली पिल्लां बी घेता? आनी कसली पिल्लां बी घेता? ना दोतोर. स्मोकर. सिगरेट ओडटा? सिगरेट विडी? ना सिगरेट चोरना. बरें आसा. आनी कसलीच पिल्लां घेना? डायबिटीज, हायपरटेन्शन कांय ना? डायबिटीज मातशें दोतोर. मातशें. आनी प्रेसावाचें? 84 म्हणजे नॉर्मल जाली. 104 80. कफ खोकली मारता तुका? खोकली मारना. तुका केन्ना दोतोरा कडेन गेला तुका दम लागता म्हणून दोतोरा कडेन केन्ना दाखयला तुवें कोणाक? खंयच्या दोतोराक मेळ्ळा तूं तुज्या दम्या खातीर? कोणें तुका कसली वखदां दिल्ली दम्या खातीर? कसली वखदां दिल्ली? दम्याची कसली वखदां दिल्ली तुका? ओके. तो सांगता ते प्रमाणे ताका जाणटेपणाचे जे दुयेंस सुयोपिडी अशें दिसता म्हाका. सो ताजेर ताका तपासचो पडटलो. एकच मिनट, आतां टीव्ही चालू करात, सारको आवाज करा, आयका उत्तर, तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर जाप दिता. तांचे वय पळोवन आनी ते सांगता ते प्रमाणे मागीर चल्ल्यार तांकां दमो लागता म्हणून तांकां चड करून सीओपीडी म्हणटा तो प्रकार आसतलो. ताजेर उपाय मागीर तांकां एक म्हटल्यार पल्मोनरी रिहॅबिलिटेशन, थोडे एक्सरसायजीस सांगचे पडटले, पल्मोनरी एक्सरसायजीस म्हळ्यार रेस्पिरेटरी एक्सरसायजीस, सो दॅट ताजे जे ब्रिथींग पॅटर्न आसा आनी कॅपेसिटी आसा दॅट इज इम्प्रूव्ड, आनी इनहेलर ट्रिटमेंट ताका स्टार्ट करचें पडटलें. अच्छा, एक अतिशय महत्वाची गोष्ट की
75 वर्सां मनशाचं म्हणजे वय आशिल्लो एखादो रुग्णाय सुद्दां आमकां डायरेक्ट फोन करता. म्हाका दिसता बाकीच्यांनी सुद्दां इन्स्पिरेशन घेवन ह्या कार्यावळीचो चडांत चड लाभ घेवचो. जे तुमकां प्रश्न आसा, तुमच्या मनात शंका आसा, ते मुजरत विचारात. आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो डॉक्टर. हॅलो मारिया नुवेच्यान. हय तेच हांव म्हणटा. मारिया बाय ओदूच्यान खंय तूं? कितको वेळ जालो? विचार. डॉक्टर 5.5 वर्सांच्या एक दोम येता पुलमा बोता तेका. मागीर तेका हें दिताय शेक दिताय आनी ते जे रोगोट आहाय तेल रोगोट आहाय पूण थोड्या दीस तेका बरें दिसता आनी मागीर तेका पोतून जाता. मागीर ती पिल्लां दिताय तेका आनी ती पिल्लां घेतली 2 दीस बरें दिसता. मागीर तेका भायर असो जा पोतून दोमा जाता. आनी समज एक ल्हान भुरगें 1 वर्स जालें वर्साचें तेकाय ते भाशेन दोम येता. मात तेका पिवान बा शेकताय हे भाशेन केल्या तेका बरें दोतोर कितें. बरें मारे बाय तुवें प्रश्न बरें विचारले. 2 डिफरंट एक्स्ट्रीमचे. एक 1 वर्साच्या भुरग्याक कितें करप आनी एक 5-6 वर्साच्या मनशान कितें करप. दोगांयकूय दम लागता, दोगांयकूय शेक दिता, तेल लायता तेकाय बरें दिसता, तेल लावन घेता तेकाय बरें दिसता. आतां उत्तर आयक. भुरगेपणान चडशे आमी पळयता म्हळ्यार ल्हान वयाचे 1 वर्साचे 2 वर्साचे किंवा 5 वर्साचे भुरग्यांनी जाता दम्याचे सडनली ब्रिजींग जाता, ब्रेथलेसनेस जाता, पुलमाव भरता. तांचे मदीं पुलमाव भरप म्हळ्यार युजली 2 प्रकारचो 2 डिफरन्शियल डायग्नोसीस म्हळ्यार 2 हें आसूं शकता. एक म्हटल्यार दम्याचो प्रकार, खरो दम्याचो प्रकार, अस्थमाचो प्रकार, किंवा तांकां कसलोय वायरल इन्फेक्शन जावन पोस्ट व्हायरल ब्रोंकायटीस जे एकूच थोडेच दीस न्ही तर 1 वर्सभर 2-3 वर्सां परसिस्ट करूं शकता. सो तांच्या मदीं आमी त्या अशा पेशंटा मदीं आमी SOS सपोज ते सिम्पटम्स चड परत जायना जाल्यार एज एंड वेन रिक्वायर्ड इनहेलर्स थेरपी दिता थ्रू नेब्युलायझर ऑर वॉट एवर इज बेस्ट फॉर दॅट पेशंट. ऑर इफ इट इज मोर परसिस्टंट जाल्यार आमी तांकां रेग्युलर इनहेलराचेर स्टार्ट करता. आणि जाणटे वयाचे जाणटे ऑब्वियसली दॅट पेशंट मस्ट बी हॅव्हिंग COPD. सो ताजेर अगेन इनहेलर थेरपी अलॉंग विथ सम ओरल मेडिकेशन्स अँड पल्मोनरी रिहॅबिलिटेशन सम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजीस should help that patient. म्हणजे ह्या दोनूय गोष्टींनी एक महत्वाचे म्हणजे पहिले जे योग्य निदान करून घेवप आणि मागीर योग्य डॉक्टरा कडसून योग्य ते ट्रीटमेंट गरजे प्रमाणे चालू दवरप. इक्वली ऑल एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट. मास्टर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो या हॅलो हां विचारात. म्हाका डॉक्टर गुड इव्हनिंग. व्हेरी गुड. विचारात दोनूय विचारात. व्हॉट इज द कनेक्शन बिटवीन अस्थमा आणि एक्झिमा. म्हणजे हांवें आयकलां की जर मनशाक अस्थमा आसात न्हू आनी तेका भितूर म्हणजे थंडी नासात आनी भितूर तेका विजींग जाता जाल्यार तेका विजींग जावन समज एक्झिमा आसा जाल्यार तो अस्थमा ठरू शकता. म्हणजे तेका सिम्पटम्स आसता की को रिलेशन आहा कितें रिलेशन ते म्हाका जाय आशिल्लें. आनी दुसरें म्हणजे एका अस्थमा आता एक माझा फ्रेंड आहा तेका एक अस्थमा मेडिसिन केला म्हणजे तो अस्थमा न्हू म्हणटा डॉक्टर ती प्रायमरी स्टेज म्हणटा. ती मेडिसिनाचें नाव सांगता एक्झॅक्टली अस्थमा जाला का ना ते डॉक्टर मातशें म्हाका सांगा. ते मेडिसिनाचें नाव फॉर्मेंटोरो फ्युमेर अँड बुडेस्टोनाइड इनहेलेशन म्हणजे एक इनहेलर दिला तेका फॉर्मेनाइड 200 म्हणून. सो एक्झॅक्ट आनी एक तेका नेझल स्प्रे दिला तेका म्हणजे प्रश्न बरोच अभ्यासाअंती विचारला तुम्ही. एक पहिलो प्रश्न कळलो, दुसरो प्रश्न मातसो कळलो म्हणजे तसो बरोच कॉम्प्लिकेटेड आसा कारण तुम्ही म्हणजे उत्तर दिला आणि आता प्रश्न कितें ते सांग अशें म्हटल्या भशेन आसा ते. आणि एक डॉक्टर जस्ट होल्ड आणि भितूर लंग्सान कफ तयार जाता हेजेर म्हणजे आनी एक क्वेश्चन आसलो तिसरो. अरे एक मिनिट म्हणजे खोकली कशी येता हें विचारता तू. भितूर कफ जाता न्हू तो. नाही म्हणजे ते दरकला कशी जाता तें विचारता का खोकली कशी येता विचारता. ना दरकला ती कशी येता. बरें आसा ओके. एटोपी म्हटल्यार हो एक स्वभाव काही लोकांमध्ये असता. जे पेशंटामध्ये एटोपी म्हणून असता किंवा एलर्जी म्हणटा आमी म्हणजे त्या पेशंट कसलोय वास आयलो कसलेय वस्तूक आमचे एनवायरमेंट आमच्या भोंवताळी जे वस्तू असता ताका एक प्रकारचो रिएक्शन दिता एलर्जीक रिएक्शन. आता तो एलर्जीक रिएक्शन जावं तो खंय मॅनिफेस्ट जावंक शकता. दोळ्यान जावंक शकता, दोळे खरजूंक शकता किंवा ताळो खरजूंक शकता, नाकान जावंक शकता, नाकान तुका शिको येतलो नाक खरजतले किंवा तोच एलर्जी तुज्या छातयेन जावंक शकता. छातयेन तुका तो दमो म्हणून येता आणि तीच एलर्जी तुका समज कातीन आयली जाल्यार ती एक्झिमा. तो सगळ्यांचो कारण एकूच तो एटोपी म्हळ्यार एका पेशंटाचे एका मनशाचे कसले वस्तूक रिएक्ट करपाचे एलर्जीक रिएक्शन नॉट इन्फेक्टिव्ह एलर्जीक रिएक्शन टू एनीथिंग. आणि तो खंय मॅनिफेस्ट जावंक शकता तुज्या दोळ्यान, नाकान, ताळ्यान, पुलमावां किंवा कातीन. सो ह्या सगळ्यांचो कारण एकूच आसा. आता तो काही लोकांक सगळे आसता, काही लोकांक ह्या मदलो खंयच्याय एका भागान त्याचो मॅनिफेस्टेशन जाता.
सो तशें आसतना तुवें दुसरो प्रश्न विचारलो फॉर्मोट्रायल एंड ब्युरोसिनाइड हो आमी कॉम्बिनेशन चडशे दिता दम्याच्या पेशंटाक. सो जर ताका एलर्जी आसा जाल्यार आनी दोतोरान ताका पळयल्लो आसा आनी अर्ली सिमटम्स म्हणटा जाल्यार ताका चड करून दम्याचो दुयेंस स्टार्ट जालें आसता, ताका दम खोकली आनी खोकली येवप कफ जो तयार जाता तो भितर आमच्या श्वास नळ्या भितर सूज तयार आयिल्ल्या खातीर कफ तयार जाता. सो हे सगळे सिमटम्स एका दुयेंतीचे आनी ताच्या खातीर ताणें तो पंप दिला आसतलो आनी पंपान ताका जो खरस मारता तोय कमी जातलो, ताका ते कफ जो तयार जाता तोय कमी जातलो. आणि ताणें विचारता कफ म्हणजे ते सिक्रेशन्स कशे तयार जाता हो तांचो एक प्रश्न. तेच हांवें सांगले भशेन श्वास नळये भितर सूज येता, सूज येवपाक कारण इन्फेक्शन जावंक शकता, कसले जंतू जावंक शकता किंवा एलर्जीनूय सूज येवपाक शकता. आतां ह्या पेशंटा मध्ये जाल्ले असले कफ येता असले तो ताका कारणीभूत आसतली एलर्जी खातीर सूज येता श्वास नळ्यामध्ये आणि तो कफ तयार जाता. अच्छा, म्हणजे म्हाका सांग तीनय प्रश्नांची जाप म्हाका सांग डॉक्टर फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो या दोतोर हांव मडगांवच्यान उलयतां. दिस आस्मा प्रॉब्लम म्हणजे चल्याक जाता, विझींग जाता आनी तो इनहेलर घेता आणि तो खंय ट्रॅव्हल बी जाली इनहेलर व्हरून ना जाल्यार तो म्हणटा सायकोलॉजिकल आपणा तो आस्मा अटॅक येताच, रातभर न्हीद बी पडना आनी त्रास जाता खूब. 20 वर्सांचो आसा आतां, ल्हान भुरगेपणान सुरवात जाली मागीर तेन्ना खूब दोतोर केले, डॉक्टरान सांगलें 7 वर्सान ते वतले म्हणून आनी खूब ट्रिटमेंट केले उपरांत खऱ्यांनी 7 वर्सान ते अटॅक्स येनाशिल्ले. त्याचे डायट बी सांबाळून दवरताले मागीर अबाउट 15 इयर्स जाता ते परतून येवपा लागल्या डॉक्टर. ते आतां कितें कंप्लीट क्युअर आसा काय? ह्या प्रश्नाक 2 भाग आसा. एक म्हणल्यार तुवें सांगलें म्हाका की ताका पयलीं सांगलें की 7 वर्साचेर वतले आनी परते येवपाना. आमी अशें पळयता की बरेचशे भुरग्यांक जे जाता हें दुयेंस ते अरावंड 12 इयर्स 12 वर्साच्या वयाचेर वता, परत केन्ना न येवपाक, किंवा 12 वर्साच्या वयार वता आनी परत अरावंड 30 इयर्स 25 वर्साचे 30 वर्साचे परते येता. आनी काही पेशंट अशे आसता जांकां ते बंद जायना, कंटिन्युअस चालू उरता. खंयचो पेशंट कसो जातलो ते आमच्यान सांगूं येना. दुसरी गजाल म्हळ्यार दमो आसा तो तुमी दुयेंत म्हणून मानूं नाकात. तो समज कंट्रोल करना जाल्यार तुमकां जिवाक धोकोदायक जावं शकता, पण तो व्यवस्थित कंट्रोल केलो जाल्यार मनीस नॉर्मल जगू शकता. आतां नॉर्मल जगपाक इनहेलर कितें कशें घेवपाक कितें करपाक जाय? ही वखदां जी आसा आमी 2 तरेचे वखद दिता आमी आस्तमान. एक म्हणटा तो कंट्रोलर म्हणून जे सतत घेवपाचे आसता आनी दुसरो म्हणटा तो रिलिव्हर म्हणून जो एकदम सिमटम्स चड जाता तेन्ना आमी दिता. तो कंट्रोलर म्हणून आसता तो अकॉर्डिंग टू पेशंट्स नीड आनी अकॉर्डिंग टू एवरी अदर पेशंट आमी तो एडजस्ट करता डोस. सगळ्यांक सेम डोस लागता असो न्ही. आनी तुमकां हांव पयलीं सांगिल्लें आसा की हे जे वखद आसा तुमचे फक्त पुलमांव वता, तेजे सायड इफेक्ट्स खूब कमी प्रमाण आसता, 0.1% म्हणून येता. सो तशें आसतना हे समज ते तुजे चल्याक ते वखद घेवन सारकें कंट्रोलान रावता जाल्यार कित्याक घेवन वचो? काय सायड इफेक्ट ना, काय तुका हें ना जाल्यार पण आनी ताका काय सिमटम्स जायना, ताका अटॅक येना जाल्यार एक म्हाज्या हिसपान तरी हे मेडिसीन कंट्रोलर मेडिसीन कंटिन्युअस रेग्युलरली घेत रावलो जाल्यार ते आपले फूल जन्म नॉर्मली जगू शकता. बरोबर. म्हणजे रादर दॅन वेटिंग फॉर द म्हणजे रिएक्शन टू कम आनी ताका ते एपिसोड येयसर रावपेक्षा ते रेग्युलरली घेवं शकता. आनी जशें तुमी सांगलें की इट इज व्हेरी कन्विनियंट हँडी. चलो भुरगो आसा 20 वर्साचो आसा, ही कॅन कॅरी इट अँड टेक इट एज पर द नीड. म्हणजे रादर दॅन जशें ताका प्रिस्क्रायब केला तशें, म्हणजे रादर दॅन जस्ट ट्रायंग दीस परमिट एक दीस घेवन आसतना किंवा घरा आणि दे शुड नॉट गो आपल्याक सायकोलॉजिकल डिपेंडन्स जातले अशा पद्दतीचो विचार करनासतना दे हॅव टू फॉलो रेग्युलर ट्रिटमेंट. मागीर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हांव श्रीरंग नार्वेकार म्हापशेंतून उलयतां. श्रीरंग बाब विचारात, प्रश्न विचारात. म्हाका एक सांगा, ज्या मनशाचे एक फुफ्फुस हय एक पुलमाव जर पिड्ड्यार जाला तर एका पुलमावाचेर तो जगू शकता? इतकोच प्रश्न. आणि दुसरो म्हाजो प्रश्न, हय दोनूय पुलमावा जेची पिड्ड्यार जाल्या एका नवीन पुलमावा घालूं येता? बरेचशे असे पेशंट आसा जे एका पुलमाचेर जगता. हय, एका पुलमावन जगूं येता, पण प्रोवायडेड तो दुसरो पुलमाव जो आसा एक तुजो शाबूत तातूंत कांय दुयेंत ना. दिसता अशा कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान बरेचशे नवी नवी माहिती लोकां पर्यंत पावता. सध्या तांची जी दुयेंसां आसा तांकांय ट्रिटमेंट कळटा, एक नवी माहिती मेळटा. इट इज नॉट जस्ट की आमी तुमकां वखद सांगलें तुमी बरें जालें अशातलो भाग नाही, पण हे एक देवाण घेवाण. ह्या कार्यावळीन बरेच रंग भरला. एक ल्हानसो ब्रेक घेवया, विसो घेवन परतून सुरू करूया.